मडगांव एसटीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटांत सकाळच्या 10 वरां उपरांत नुस्तें विकपाक परवानगी ना। नुस्तें उशिरान आयिल्ल्यान गोंयच्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांक लुकसाण जाता जाल्यार बिगर गोंयकार नुस्तेकारांनी न्यू वेस्टर्न बायपास महामार्गाच्या कुशीक नुस्तें विकपाक सुरवात केल्या। देखून हांगा येरादारीची कोयणी जाता, जाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। हो पुराय वाठार प्रदुशीत जावपाक लागला। आतां हाचेर कोण कारवाय करतलो असो प्रश्न उपरासला। हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मडगांव म्युनिसिपालिटी आणि एसजीपीडीएन पयर नुस्तेकारांचेर कारवाय केली, जे होलसेल फिश मार्केटांत 10चे नंतर नुस्तें विकताले। ही कारवाय आजही तांणी परत चालू केल्या आणि नुस्तें विकपाक बंदी केल्ली आसा। हाजेर काही बिगर गोमंतकीय जे नुस्तेकार आसात, जे रिटेल धंदो करतात, तांणी एक नवी आयडिया काढली आणि तांणी होलसेल फिश मार्केटाच्या एक 50 मिटर पयस हांगा आतां ते नुस्तें विकपाक लागल्यार हो जो पार्ट आसा हो म्युनिसिपालिटी एरिया येना आणि हो सुरावले पंचायती अंडर पडटा। सो हांगा म्युनिसिपालिटी एक्शन कांय करूं शकना। आतां दुसरी गजाल म्हणल्यार हे सगळे बिगर गोमंतकी हांगा रिटेलान विकतात आणि हो जो पार्ट आसा हो सद्याक मडगांव पणजे हायवे जो न्यू वेस्टर्न बायपास येता ताजेर आसा आणि ह्या हायवेचेर हांगा ती टर्नार ही नुस्तीं विकतात। ट्रॅफिकाक खूब प्रॉब्लम जाता हांगा। आतां हांचेर कारवाय कोण करतलो? ही कारवाय जी करपाक लायली ती वास येता आणि घाण जाता, सगळी निवळसाण जाता, ताका लागून आतां थंयच्यान जर येवन हांगा विकपाक लागले जाल्यार हांगा कोण कारवाय करतलो हो प्रश्न आसा। मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकान।